आयतारा म्हावशी वाठारांतली ग्रामसभा जाली। ह्या ग्रामसभेत पावसा पयलींची कामां, पंचायतीचो जमा खर्च, आलवारा जमीन तशेंच हेर विशयांचेर चर्चा करून थाराव पास केले। ह्या वेळार पंचायत सचिव राजेंद्र सावंत तशेंच हेर पंच हाजीर आशिल्ले। आयज आमची हांगासर ग्रामसभा जाली म्हावशी पंचायती आणि अनेक विशय येयले हांगासर। पावसा पयलीं जी कामां करपाची, गटार वायडनींग जावं गटार साफ करपाचे हे विशय येयले। त्याच बरोबर हांगासरले जमनीचे जे विशय आसा प्रामुख्यान जे आलवारा आसा म्हणा की आमचे लोक जे पयलीं पासून रावतात ते जमनीचे तेंचे रेग्युलरायझेशन करचें हो विशय डिस्कशनाक येयलो। तशेंच लास्ट इयरचो जे अकावंट्स आसा तो सेक्रेटरीन मांडलो लोकां मुखार आनी ह्या वर्साचें प्लॅनिंग कितें आसा तेंय मांडलें। अशे अनेक विशय काडले जे जाग्यार लोकांच्यो सोयी कश्यो करच्यो हेजेर सगळ्यांचें जालें आनी खूब लोकांनी सहकार्य बरें केलें। पंचायत मंडळ बरें पॉझिटीव आसलें, तेंचे डिस्कशन आमी बऱ्या पद्दतीन घेतली आनी जे कितें विशय आसा जे कितें पुरी कामां आहा ती बेगीन करता म्हणून तें आश्वासन आमकां सरपंचान दिलां आनी तशेंच पंचायत मंडळान दिलां।